Jericho मागण्याचो चवथो दीस. John chapter 14 verse 18. हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. John chapter 5 verse 8. जेसून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी सर. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना. Luke chapter 19 verse 9. जेसून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. John chapter 6 verse 51. हांव सुतो सर्गीतावन देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्या हांव दिता तो उंडो मुजेंच मास. Matthew chapter 8 verse 17. अशें पूर्ण जालें इसाइया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडा ताणें ववयली. Matthew chapter 4 verse 4. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता.